द्रौपदी मुर्मू भारताची 15वी राष्ट्रपती. वेंचणुकेन एनडीएची द्रौपदी जिखली. 64% वोट व्हॅल्यू घेऊन तिने यूपीएच्या सिन्नांक हारयलो. तिची भारताची पहिलीच आदिवासी आणि दुसरी महिला राष्ट्रपती. नव्या राष्ट्रपतीचो सोपूतविधी 25 जुलयाक. गोंयांत मुर्मूंक क्रॉस वोटिंग. एनडीएची मतां आशिल्ली 25 पडली 28. मुख्यमंत्र्यान त्या विरोधकांचे उपकार मानले. 15th प्रेसिडेंट म्हणून श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजी एनडीएची कॅन्डिडेट हिची निवड जाल्ली आसा. हांव गोंय सरकारच्या वतीन समेस्त गोंयकारांच्या वतीन तिचे खूब खूब अभिनंदन करता. माननीय मोदीजींचे व्हिजन जेका आमी नवभारत निर्माण आणि अंत्योदय ह्या तत्वाचेर चलपी हे सरकार खरोखरच पयलेच फावटी आमची एक ट्रायबल भयण देशाच्या सर्वोच्च पदाचेर पावता. ह्या देशातल्या लोकां खातीर हो अभिमानाची गोष्ट आसा. आज पर्यंत अशें केन्नाच घडूंक नाशिल्लें. ते माननीय नरेंद्र मोदीजीच्या लिडरशिपच्या सकयल राष्ट्रपती पदाचेर जी एनडीएची कॅन्डिडेट द्रौपदी मुर्मू मॅडम जिका कॅन्डिडेट केल्ली ती आज प्रेसिडेंट म्हणून इलेक्ट जाता आसतना म्हाका खूब आनंद जाता की जेणे करून आमी अंत्योदय तत्वाचेर फक्त उलयना तर ते प्रामुख्यान सगळ्या बाबतींत करून दाखयता. आनी हे सगळें करता आसतना समेस्त आमी आमच्या गोंयांतल्या सगळ्या आमदारांक आमी रिक्वेस्ट केल्ली की तेंच्यांनी मतदान आमच्या कॅन्डिडेटाक करचें. 25 आमदार सरकाराच्या बाजून आशिल्ली, 28 मतां आमकां मेळ्ळी, 3 मतां ही एक्स्ट्रा मेळ्ळी. त्या खातीर हांव तांचेय बी सगळ्यांचे खूब खूब आभार व्यक्त करता. आमच्याय सगळे आमदार मंत्री आमचे अलायन्स पार्टनर MGP आनी इंडिपेंडंट MLA आमच्या बरोबर आहात आनी एडिशनल 3 जाणांनी मतां मारल्या त्यांचे हांव खूब खूब आभार व्यक्त करता. आनी गोंयांतल्यान आमी लीड दिवपाक शकली. म्हाका दिसता निश्चितच रित्या म्हणजे माननीय मोदीजींचे व्हिजन जेका आमी अंत्योदय आणि नवभारत निर्माण हे स्वप्न सातत्यात साकार जातलें. खंयच्यानी दिसता तुमकां 3 मतां येयल्या ती तेवटेंच्यानूच येयली ताज्या पेक्षा वाडूंक शकता. जरी आमकां एक्सपेक्टेड आसली ताज्या पेक्षा मातशी कमीच पडली. म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसूजा उपसभापती जालो. काँग्रेसीच्या डिलायला लोबो आड 24 आड 12 मतांनी जिखलो. डिलायलाचे उमेदवारीचेर खंय काँग्रेसीन आपाकडेन मत मागूंक ना असले रजाव दिवन आपाचे दोगूय आमदार मतदानान अलिप्त. वेंचणुकेक आरजीचो आमदारूय मत मारिनासतना मेरेर रावलो. खाजगी उद्देगांनी कितले कामगार कितले गोंयकार सरकारा कडेन कांयच डाटा ना. सरकाराक टॅक्नॉलॉजीन डाटा मेंटेन करूंक जमना. खाजगी सेक्टरांतल्या कामगारांक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन रेजिस्ट्रेशन सक्ती कित्याक ना काय म्हणून विरोधकांचो कामगार मंत्र्याचेर फार. मंत्री म्हणटा स्मार्ट कार्डा करता. मुख्यमंत्री म्हणटा परिस्थिती कंट्रोलान हाडटा. ते इंडस्ट्रीच्या भितर बाबा कोण एम्प्लॉयड जाता, खंयचो आमचो गोंयकार यूथ एम्प्लॉयड जाता हेजे तर डिटेल्स जर आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन ना, आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन ना जाल्यार म्हाका सांगता कित्याक हेच्या भितर एक कायदो आसा, आमच्या गव्हर्मेंटाचो केल्लो कायदो आसा. हे कायद्या भितर म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक बाबा कितले लोक ह्या फॅक्टरीन एक एग्जाम्पल एक फॅक्टरी आसा तेजे भितर कितले आमचे गोंयकार एम्प्लॉयड जाला हेजो आमकां डिटेल मेळोंक जाय. That I have instructed basically our officers basically to get the data from each and every company which is existing in the state of Goa. कित्याक अशें जाता की आमी एक बरें दिसपा खातीर मातशे मुख्यमंत्र्यान आयकुचें हां एक लास्ट आहा ताका. तुमी कितें करतात बऱ्या लोकांक दिसपा खातीर पोटेन्शियल इतलें आहा म्हणटात. भायलो जो सावंतवाडी आहा आनी तो कारवार आहा तो म्हणटा अरे गोंयांत मेळटा जॉब आसा तो येता ताकाच मेळटा ते कोणता. आमी रेजिडन्स कंपल्सरी हे म्हणपाक शकना. गव्हर्मेंटाच्या जॉबाक आमी 100% 15 year रेजिडन्स डॉमिसायल सर्टिफिकेट हे कंपल्सरी आमी म्हटला. भितर वेगवेगळ्यो कारण इट शूड बी स्टेट शूड बी द इंडस्ट्री फ्रेंडली आसपाक जाय. ताका वेगवेगळ्या पद्दत ते आसपाक जाय ताचोय विचार आमी करपाक जाय जेन्ना वेगवेगळ्यो इंडस्ट्रीज फ्रेंडली म्हळ्यार कितें स्पीकर सर हांगा जर हाडली स्टील एलॉय तातूंत गोंयकार काम करूंक शकना. एक्झॅक्टली गोंयकारांक जॉब करपाक जाता असली इंडस्ट्री हाडा. स्पीकर सर खरें म्हटल्यार लेबर डिपार्टमेंट इज द मोस्ट पॉवरफुल डिपार्टमेंट एज फार एज लेबर. नाल्यार कित्याक तो लेबर डिपार्टमेंट बंद करून उडय. लेबर डिपार्टमेंटाचो कंट्रोल आसपाकच जाय सगळ्याचेर. फॅक्टरी बॉयलर सुद्दां कितें करता तांचे तूं रिकॉर्ड्स हाड. लेबर डिपार्टमेंट हॅज टू बी द मेन ऑथॉरिटी इन दीस. आता इवन तुगेले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आता तुम्ही गव्हर्मेंट सर्वंटाक सगळ्यांक सांगता कोणा एप्लाय करता काय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाक रजिस्ट्रेशन आसपाकच जाय. प्रायवेटाक रजिस्ट्रेशन नाका.
How you can say that we can't get the data? Forget about how that गोवन नॉन गोवन ते मागीर पळोवया. डेटा दिना मरे आमच्या एक्सक्यूज डेटा मी देवना. स्पीकर साहेब, आता तांकां अप्रुवल दिता आसतना म्हणजे IPBतल्यान अप्रुवल दिता आसतना तूं गोवन कितले घेतलो हे स्पेसिफिकली तेजो प्रोजेक्ट अप्रूव करता आसतनाय बी IPBच्या बोर्डाचेर आमी पयलीं क्लियर करता की बाबा तेजे एम्प्लॉयमेंट कितले तेजे कडेन एम्प्लॉयमेंट 100 एम्प्लॉयमेंट आसात जाल्यार तो गोंयकार कितले घेतलो. हेन्स फोर्थ कंप्लिटली मॉनिटरींग जे आसा ते आमच्या लेबर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत लेबर इन्स्पेक्टर जे तेंच्या सायटीचेर आसता हाज्या मार्फत केले वयतले. कोमुनिदाद जमनीर बेकायदेशीर बांदकामाचेर कागाळी करूनय पुलिसांची कसलीच एक्शन जायना. ह्यो जमनी बेवारशी कश्यो धरतात. डेमॉलिशन जाल्ले दिसना पुलीस आनी स्क्वॉडाक एक्शन घेवंक अधिकार दिवचे म्हूण आपाचो आमदार वेंझीन इशू तापयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा कोमुनिदादांनी कागाळी करच्यो एक्शन जातली. सरकाराक खंय कोमुनिदादाच्यो जमनी लागता फक्त भौशीक गजालींक. बिकॉज जर कुमदाजीचे प्रॉब्लम पळयले जाल्यार कुमदाजीची जितले भाटां आसात कुमदाजीची द प्रॉब्लम इज एनक्रोचमेंट जाता. आनी जेन्ना एनक्रोचमेंट जाता म्हाका खबर आहा की जायती गजाली आहा की कुमदाजीचेच मनीस एनक्रोचमेंट करता. दॅट इज वन पार्ट ऑफ इट. बट एनक्रोचमेंट जाता. सो म्हाका दिसता वी नीड एन एश्युरन्स दॅट we need to make an amendment somewhere in the law that the police comes when the attorney and the president puts up a complaint and calls them when an inspection is happening. So, Speaker sir, police should be given this power that the attorney and president of the respective Kumdad, whenever they want to stop an illegal construction, confiscate हे गुड्स कॉन्फिस्केट करपा जाय. डिमॉलिशन इलिगॅलिटीज जे जाता डायरेक्टली पुलीस येवन कशें स्टॉप करतले. एक तर पहिली कंप्लेन कोमुदादीच्या कोणी तरी दिवची पडली. 90% कोणूच कोमुदादीची कंप्लेन आयज पर्यंत सरकारा कडेन करूंक ना की एनक्रोचमेंट केल्या म्हणून. स्पीकर सर, टॉपिक डायवर्ट करनासतना टॉपिक वॉज अबाउट इलिगॅलिटीज आणि इलिगॅलिटीज आज पासून कुमदादी जाग्यार जितले इलिगॅलिटीज आहाय म्हाका दिसना 10% देखून न्हू 5% देखून अजून पासून कांयच डिमॉलिशना केन्ना गेलें ना. कोणे कितें कुमदादी हेजे कांड बांदलां अजून इलिगॅलिटीज 5% देखून गेलें ना. तुज्या कोमुदादीन कितले इलिगॅलिटीज जाल्या पळय न्ही. तूं सगळ्यांक तूं एटर्नी मरे तूं दी आमी एक्ट जाता बाबू सगळे डेमॉलिश कर. No, you give it, you, Speaker sir, सगळे डेमॉलिश कर. let the honorable member give any specific cases which he has come to his notice. We will take action. And there is a process basically to take action. We cannot directly take action. And you will have to first file a complaint. We have not received any complaint as far as any communities are concerned. मंत्री एकच मिनिट. तू आजूच कंप्लेन दिया तू अटर्नी तुझ्या कोमुदादीन कितली इलिगॅलिटीज जाल्या ती आयच्या आयज कंप्लेन दी. प्रोसेस फॉलो कर. फाल्याच्यान प्रोसेस चालू कर आणि उरलेले डेमॉलिश कर. चल सोमते डेमॉलिश कर. This is government needs to empower the attorney and the president. That is the point, Speaker sir. Act. You give first complaint. ऑनलायन गेमिंगाचे तरणाटे आनी भुरग्यांकूय व्यसन लागला. भुरगे लाखांनी रुपये कड्डितात. ते कोणा बरोबर खेळटा पयसो खंय वता सरकाराचो कसलोच धरबान ना. प्रकरण हाता भायर चल्ला. सरकारान सिरियस घेवन गजालीक आळाबंद घालचो म्हूण संकल्पान इशू काडलो. आलेक्साचो तेको मुख्यमंत्री म्हणटा अधिकाऱ्यांक लक्ष घालूंक सांगता. स्पीकर सर, आयज मुद्दाम हांवें सांगपाक सोदता ही ऑनलायन गेमींग जी आयज गोंयांत चालू आसा आनी स्पेशली रमी जाली, 3 कार्ड्स जाले, पोकर्स जाले, अशी खुबशी गेमी जी ऑनलायन गॅमलिंग चालू आसा स्पीकर सर. आनी ही इतली डेंजरस जावन पडलेली आसा. स्पेशली आमचे जे नवीन यूथ जे युथाक हे इजी एक्सेबल जाल्लेले आसा आनी तेज्या लागून ही ऑनलायन गेमीचेर हे युथाक स्पेशली खुबशे एडिक्शन जावन पडलेले आसा. हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता ह्या हावसान कित्याक आयज बाकीच्या कितलेशे स्टेटींनी ही ऑनलायन गॅमलिंग हे बंद केलेले आसा. स्पेशली इन स्टेट लायक तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, सिक्कीम, आसाम, ओडिसा, नागालँड. बट आमच्या गोंयांत ही चालू आसा. कित्याक हेजी अकाउंटेबिलिटी ना गव्हर्मेंटा कडेन, हेजे मॉनिटरींग ना गव्हर्मेंटा कडेन हेच्या बाबतींत कांयच हे ना. एक्शन कितें घेवपाक जाय ते आमी इन्स्ट्रक्शन दिता, एक्शन्स घेता. सो आमचे कितें जालां स्पेशली जे आमी खेळटा ऑनलायन वी डोंट नो विथ हूम दे आर प्लेईंग. कोणा कडेन खेळटा तें खबर ना. हांव तुका एक केस सांगता सर. म्हाजी क्लोज फ्रेंडाचो चेडो 3 म्हयन्या भितर 5 लाख रुपया ताणें काबार केले सर. 3 म्हयन्या भितर 5 लाख आनी तो भुरगो आसा 12थाक आसा सर भुरगो तो. सर हांव एक्शन घेता कित्याक
व्हेरी डेंजरस सर जी आसा ती आमची. पंचायत वेंचणुकेक ओबीसी आरक्षण जाहीर करतना ट्रिपल एसटीची पहिली अट पुराय जावंक ना म्हूण हायकोर्टान निरीक्षण केला. मात वेंचणुकेक स्थगिती दिल्ली ना. ताका लागून आता राज्य वेंचणूक आयोगान जाहीर केल्ली वेंचणूक कार्यावळ आनी आरक्षणा प्रमाण 186 पंचायतीची 10 ऑगस्टाक वेंचणूक जातली. मांद्रे पंचायतीचो निकाल मात आव्हान याचिकेच्या निकालाचेर निंबून आसतलो अशें खंडपीठान अंतरीम निकालान स्पश्ट केला. In case of OBC reservation, in case of 5 panchayats, they are Parra, Saligaon, Arpora Nagwa, Kandolim and Mandrem. Whatever is the result would be of the elections would be subject to the result of the petition. That is what is the order which has been passed. The Honorable High Court has refused any interim relief by way of stay on these elections, as was sought by the petitioners. Sir, court has observed that prima facie some condition of the triple test is not complied with. How do you see, because you have the responsibility? See, I will tell you. On that, I had also clarified that as far as State Election Commission is concerned, we have ensured compliance with the last 2 tests. And first test, as far as rigorous empirical inquiry which is contemplated by the Supreme Court, that we are not responsible. We had made a statement that OBC Commission itself has claimed to have conducted such an inquiry. Then state government has also accepted the report. So we have not independently, we have not applied our mind to that first aspect of it. On that basis, basically Honorable High Court has accepted that statement of ours and considered the other relevant material also, and has come to a prima facie conclusion that the first test, in case of the triple test, has not been complied with. And that is the finding of the Honorable High Court. This is a prima facie finding in any case. We have, according to us, done the contemporaneous rigorous exercise of collecting data, etc. Commission has done it. There is no substance in the argument that time was not spent properly on it, or within short time it was done. It's nothing like that. It is. We have also told the court yesterday that it is not about only length of time that we spent on a particular panchayat. It is also on the aspect of how much staff is involved in collecting the data, how many people are involved in the exercise. So all that has to be considered. So we don't agree that we did not get enough time to conduct a proper survey or proper study. Commission has done a proper study according to us, and has placed the data before the election, before the state government, which was subsequently given to the election commission, and election commission has considered, rightly so. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. सरकारी बिल्डिंगाचे मेंटेनन्स PWD खालीच मेळा. मुळावे प्लान हातान घेवन रोखडेच सगळ्यो गजाली जाग्यार घालता म्हणून मंत्र्याचे उतर. दरेक सरकारी बिल्डिंगेच्या मेंटेनन्साची जबाबदारी खंय थळाव्या AE/JEची आसतली. विजय म्हणटा, ॲप करून दक्षिण आनी उत्तर गोंयच्या सगळ्या सरकारी बिल्डिंगाचो स्टेटस घेयात. That Matani Santalaya complex was built by the government. It was built by GSCDC. It was maintained by GSCDC for a very big long time. And ultimately, when it was handed over just recently, Speaker Sir. Works have been working out. आमचे engineers ने घातल्या आणि we are apprised of the situation. आणि तितू भितर स्पीकर सर ह्यो गोष्टी हांव कित्याक सांगूंक सोदता की बिल्डिंगाचे प्लॅन वेन सगळे जर सारखे जर टेक ओवर करना दे विल बी इंजिनियर्स आर अनेबल टू मेंटेन इट. सो वी हॅव ऑलरेडी टेकन स्टेप्स फॉरवर्ड. वी आर मेंटेनिंग एंड आई एश्योर the minister that when he comes next time in the assembly session he will not repeat this same answer. He will not ask me the same question about Matani Sildani building. It is going to take me some time to streamline different budget dates for different buildings where PWD JE will be accountable for that particular structures, because whether it is a school building, whether it is a government building, all government buildings maintained and accountability on the JE, Speaker Sir, along with AE and whoever up the line, Speaker Sir. Potholes जेन्ना जाले तेन्ना ताणें म्हणलें आपूण एक ॲप करता म्हणून फॉर पॉटहोल्स. आतां हांव मंत्र्या कडेन मागता की तूं एक्सेप्ट करता की गव्हर्मेंट बिल्डिंग्यो नीड मेंटेनन्स रिपेर कितें उतर घालता तें घाल कर मरे ॲप तसलो. स्पीकर सर म्हजें एक सजेशन आहा आनी हांव विचारता मंत्री करतलो जाल्यार वेदर ही विल मेक अ सेल, वन फॉर नॉर्थ गोवा, वन फॉर साउथ गोवा, टू assess all government buildings, prepare an audit of damaged structures,
फर्निचर फिक्चर्स आणि चेक वेदर दे नीड टू बी रिपेअर्ड ऑर रिप्लेस्ड. अकाउंटेबिलिटी जेन्ना हांव हाडटा म्हणटा पळय सेला करीत रावले एकमेकाच्या घालतले. Ultimately, the executive engineer of a particular division, like say Margaon Division 8, will be responsible for all this accountability, Speaker sir. And he has to make them down the line accountable. There supervisor astale. So that system, जो घालपाक जाय तो घालतलो आणि जो ॲप जे तुवें म्हटला सर स्पीकर सर वी हॅव ऑलरेडी लॉन्च दॅट ॲप हांवें सांगला. वी हॅव नॉट लॉन्च इट टू पब्लीक बिकॉज इट टेक मी सम टायम टू पुट सिस्टम्स इन प्लेस. गोंय टुरिझम कॅपिटल जातले जाल्यार ॲप बेस्ड टॅक्सीक पर्याय ना. टॅक्नॉलॉजी कोणा खातीर रावना. एग्रिगेटर हो गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांच्या बऱ्याकूच. टॅक्सीवाल्यांनी ॲप सर्व्हिसीन वांटेकार जावचे. विरोधकांनी टॅक्सीवाल्यांचे भावनेचे राजकारण करचे न्ही. टुरिझम मंत्र्याचो उलो. सरकार एग्रिगेटरांकडच्यान 5% कित्याक घेता? गोवा मायल्सान गोंयकार कितले म्हूण विजयाचो प्रश्न. Now, Speaker sir, I have got an reply from the revenue generated by the government from Goa Miles, and the reply looks more of relaxation given to the app-based cab operator. सरकारान रेव्हेन्यू मॉडेल घेता आसतना 18 महिन्याचो मॉरिटोरियम दिलो, 18 months moratorium. After 18 months, he was supposed to pay 5% of the gross revenue, or he was supposed to pay a fixed amount of 20 lakhs, whichever is higher. आज इम्पॉर्टंट असा इज गोवा माइल्स सारकेले एग्रिगेटर स्टेबिलायज करून सगळ्या आमदारांनी बरोबर घेवन वी नीड टू वर्क these things ahead so that the transportation system moves good as a proper backbone for tourism. Government claims that majority of the taxi operators are registered with Goa Miles. From the above data, it appears that there's a negligible percentage. 2277 जे आशिल्ले तुज्याच उतरान तूं हजाराचेर म्हणला. हांव म्हणपी 850 जाले आसतले एखादी म्हणपी. ते 1900 समज कमी जाले स्पीकर सर ते खंय नाल्यार खंय आमी सगळे आमदार नाल्यार सगळे जाण रिस्पॉन्सिबल आसा नॉट टू कीप अ स्ट्रॉंग फुटींग अँड अ बॅकबोन टू अ एग्रिगेटर बिकॉज टेक्नॉलॉजी कॅनॉट स्टॉप फॉर एनीबडी. टेक्नॉलॉजी फुडें वतलीच. टेक्नॉलॉजी फुडें आमी एडॉप्ट करना आनी कोण व्हरतलो. तुका जर तांचे कडेन कांय जोडपाचें ना 5% कित्याक घेता हे एक प्रश्न. दुसरो प्रश्न असो आहा की हे गोवा मायल्सान कितले गोंयकार आहा. गोंयकार कितले टॅक्सीवाले आहा. सर तो भाषण केल्या उपरांत दिसतले टॅक्सीकारांक वोत त्यांचो म्हणजे सर्वीस आन्सर दिवचे. सर बेस्ड हांव कांयच उलयना. हांव फक्त विचारता सेन्सिटिव्ह इश्यू मोठो प्रश्न आसा. आमी 5% रिडिस्कस करता. ऑपोजिशन कमिंग ऑन बोर्ड इफ 5% is being discussed. मंत्र्यान प्रश्न विचारप ना. बसून घ्या. मंत्र्यान उत्तर त्याचे राजकारण करू नकात म्हणून सांग. राजकारण राजकारण करिना आमी वी आर प्रोटेक्टिंग. And after that you try to control the market and take over. This is nothing but this type of undercutting for the purpose of grabbing the market. गोवा मायल्साची रेट बरें आसा. बसुया परत उलोवया. पण ताज्या खातीर स्पीकर सर लेट अस कम टू अ फर्स्ट कन्सेन्सस की एग्रिगेटर आमी घेवया आणि एग्रिगेटरचे फुडें या. थंय हे सगळे इश्यू म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्या कडेन बसून वी कॅन सॉर्ट इट आउट. कळसा बंडुरा प्रकल्पाक केंद्राची ईसी मेळप सोंपें न्ही. धरणाच्या जाग्यार बंधारे बांदून कर्नाटक केंद्राक पिशे करूंक सोदता. हे बंधारे थंयच्या पर्यावरण आनी जिवावळीच्या बऱ्याक म्हूण दाखोवंक सोदता म्हूण पर्यावरण तज्ञाचो आरोप. गोंयचे वटेन येवपी कळसान हयच्या पात्राची वाट लागल्या ताचेर कर्नाटकान आदी जाप दिवची. कर्नाटक सरकारान आतां अशा प्रकारचो प्रस्ताव जो आसा तो सादर केल्लो आसा की त्या माध्यमांतल्यान ते कळसा बांडोरा आनी हलतरा हे 3 जे प्रकल्प आसा म्हणजे पयलीं ते धरणाचे प्रकल्प आसले आनी तेंच्या लक्षांत येयलें की हो पुराय वाठार जो आसा तो केंद्रीय वन पर्यावरण आनी हवामान बदल मंत्रालयान इको सेन्सिटिव्ह एरियाज म्हणजे पर्यावरण संवेदनाक्षम क्षेत्र म्हणून घोशीत केल्लेले आसा. आनी ह्या एकंदर परिसरान अशा प्रकारचे प्रकल्प जे आसा धरणाचे प्रकल्प आसा हे येवप खूब कठीण आसा. हो दाखले जे आसा ते दिवपाची प्रक्रिया जी आसा ती खूब किचकट आसा. कारण ह्या पुराय वाठारान रिजर्व फॉरेस्ट एरिया जो बांडोरा प्रकल्प आसा तो पुराय भीमगड अभयारण्याच्या कार्यक्षेत्रान येता आनी थंय राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळ जे आसा तेंची परवानगी घेवप गरजेचें आसा.
आणि त्याच परीन केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालया कडल्यान पर्यावरण दाखलो घेवपाचो आसा. त्यानुसार अशें दिसून येता की तिनूय वाठारांनी कर्नाटक जे आसा ते वसंत बंधारे स्वरुपाचे काम करपाक सोदता. तांकां दाखोवपाचें आसा की तो पर्यावरण स्नेही जातलो, त्या वाठारांतल्या एकंदर जैवीक संपदेक तो पूरक आसतलो अशें तांकां चित्र निर्माण करपाचें आसा. पूण हाच्या पयलीं तेंच्यांनी जी कळसा न्हंय जी आसा ती गोंयच्या दिशेन येताली, तिचे जवळ जवळ 5 किलोमिटरचे जे नैसर्गीक पात्र आसा हे पुराय खणून उडयल्लेले आसा, ते उध्वस्त केल्लेले आसा. तर तेचेर कितें करताले हाचेरूय तेंच्यांनी स्पश्टीकरण दिवपाक जाय आनी मागीरूच केंद्रीय वन पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय त्याच परीन गोंय सरकारान ह्या संदर्भातली फुडली जी कारवाई आसा ती करपाक जाय. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.